जो आम्ही गावागावांनी भोवता घराघरांनी डोर टू डोर हाऊस कॅम्पेनिंग आमचं गेली 2 महिने चालू आहे। तर या 2 महिन्याच्या कालावधीत जेन्ना जेन्ना आम्ही घराघरांनी लोकांची भोवता तेन्ना अशें आमकां आयकपाक येता की हा रे बाबा ह्या फावट आमी तुमच्या वाटात आसतले मतां घालपाक, कारण लोक अक्षरशः काँग्रेसच्या आमदाराक खास करून पर्यायच्या गेली 45 वर्सां लोक कंटाळलेले आहात। आणि हे कंटाळलेले रुपांतर आमकां जेन्ना प्रत्येक वाठारांत प्रत्येक गांवागांवांत जेन्ना भोंवता तेन्ना आमकां हे जाणून येता, कारण आमी ज्या गांवांनी भोंवता त्या गांवांनी लास्ट टाइम इलेक्शनाक जेन्ना आमी भोंवताले तेतून आनी आयच्या इलेक्शनाक कितको व्हडलो फरक येयला तो तुमकां सांगता हांव। लास्ट टाइम आमी जेन्ना भोंवताले तेन्ना 15 ते 20 ते 25 लोक भोंवताले, पण आयज आमी ज्या ज्या गांवांत भोंवतात त्या गांवांत व्हडा संख्येन म्हणजे 400 500 600 अशे व्हडल्या संख्येन प्रत्येक गांवांत आपले आपूण जावन लोक आमकां आयज सामील जायत आसा। हेजे एक कारण म्हणजे लोकांक आयज बदल जायो। पर्याय मतदारसंघात आयज लोकांक बदलाची हवा तयार जाल्ली आहा। लोकांक आयज लोकांनी मनासून बदल निश्चित केला। लोक चिंतिता की प्रत्येक जण म्हाका फोनार सांगिता, प्रत्येक जण म्हाका सांगता बाबा आयज आमच्या गांवांत केन्ना येता तूं, आयज आमच्या कडेन कॉर्नर मिटींग केन्ना घेवया, अशे प्रत्येक जण लोक आमकां दिसता। जेणे करून पयल्या फाटल्या इलेक्शनाक आमकां मिटींग लावच्यो पडा, आयज लोक मिटींग लायत आहा आनी लोक आमकां आपयता आहा। हेज्या वरसून आमकां कळटा की आमकां भारतीय जनता पार्टी खूब व्हडल्या प्रमाणात लोकांचो सपोर्ट, लोकांनी मनान ठाम चिंतला, ठाम निश्चय केला की कशें जावं ह्या वर्सा भारतीय जनता पार्टीचे कमळ पर्याय मतदारसंघात निश्चित फुलयतले आणि हेतून ती मात्र शंका ना। आणि जेन्ना जेन्ना आमी भोंवतात तेन्ना तेन्ना माझी कोर कमिटी, माझे बूथ प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक आणि आमचे जे प्रमुख कार्यकर्ते आहात तेंच्यांनी सगळ्यांनी नेटान काम करपाक सुरवात केल्या। तेंचो सगळ्यांचो पाठबळ म्हाका मेळटा। प्रत्येक गांवांत प्रत्येक बूथच्या प्रत्येक बूथ अध्यक्ष, तेंचो पालक, बुथाची कमिटी आहा, ज्यो ज्यो सगळ्यो कमिटी आपल्या पर्यंत सगळे कडेन बुथाचेर काम करतात, तेचो आमकां फायदो निश्चितच जातलो। आणि लोकांक कळून चुकला की गेली 45 वर्सां जो हो आमदार लोकांक बंडला मारता, फसयता की आपूण विकास करतलो आणि 45 वर्सांत जेन्ना काँग्रेसचो हांव ताका एकच प्रश्न करता की तुका जर विकास करपाचो आसलो जाल्यार गेली 45 वर्सांत जेन्ना काँग्रेसचो सत्ता आसली, काँग्रेसचो सरकार आसलो आणि त्या काँग्रेसच्या सरकारान तूं स्वता मुख्यमंत्री आसलो, चीफ मिनिस्टर आसलो गेली 17 वर्सां, तेन्ना जर तूं विकास करूं शकलो ना जाल्यार आतां येणारो काळो भारतीय जनता पार्टीचो काळ, वयर गव्हर्नमेंट भारतीय जनता पार्टीच्या, गोंयानय सरकार भारतीय जनता पार्टीच्या, तुजो शीट जाल्यार तूं अपोजिशनान बसतलो, तूं कसो कितें विकास करूं शकतलो? हो लोकच ताका प्रश्न करता प्रत्येक कडेन। जेन्ना विकास करपाक जाय, जेन्ना मुख्यमंत्री पद भोगतलो तेन्ना तूं विकास करूंक जाय जाल्यार आतां तूं विकास कसो करूंक शकता हो लोक ताका प्रश्न करता। आणि दुसरो तोच सांगता की हे आपले येणारे लास्ट इलेक्शन, हांव ताका एकूच प्रश्न करता, तुजें जर इलेक्शन लास्ट इलेक्शन आहा जाल्यार तूं फाल्यां आपलें लास्ट इलेक्शन म्हणटा परत घरा बसतलो। ही दुसरी गोष्ट। तिसरी गोष्ट, इलेक्शनाक उबो रावलो एकटो बापूय आणि भोवता चेडो। 70तले लोक, वाळपरियाचे लोक हे जागे जाल्यात आणि तांकां आतां कितें तरी आमिष जाहीरनाम्याच्या रुपान दाखोवंक जाय अशें म्हणून तेंच्यांनी पयलीं फावटी जाहीरनामो म्हणून तयार केला। फाटल्या 45 वर्सांचेर जर आमी लक्ष मारलें जाल्यार हे आमदार निवडून येयल्या उपरांत 5 वर्सां कोणाक मेळना। खास करून जर फाटली 5 वर्सांचेर आमी लक्ष मारलें जाल्यार आमदार म्हणून तेंचे कसलेंच